दोरदूतांचो इतिहास 17 ओळ 1 ते 30 आनी 4. थेसलोनिकेंत गोळबोळ. अम्फिपोलिसेंतल्यान आनी अपोलियेंतल्यान वाट धरून ते थेसलोनिकेक पावले. हांगा जुदेवांचे एक देवस्थान आसलें. आपले सोदांचे संवये प्रमाणे पावलो तांचे जमातीक गेलो आनी 3 सोनवार पर्यंत ताणें तांचे लागीं पवित्र पुस्तक धरून भासाभास केली आनी क्रिस्तान सोसूंक जाय आसलें आनी तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आसलो म्हूण तांकां समजणी दिवन दाखयली. तो अशें सांगतालो, हांव तुमकां परगोट करतां तो जेजू होच क्रिस्त. तांतल्या थोड्या जाणांनी हें मानून घेतलें आनी पावलूक आनी सिलासाक तीं एकटवलीं. हांचे भायर देवाक भोसतले ग्रीक लोकांच्या एका व्हडल्या जोंब्यान आनी उंच कुळयेच्या जायत्या बायलांनी तशेंच केलें. पूण जुदेव निड्डुकायेन बोल्ले. रस्त्या वेले कांय नोश्ट्या मनशांक तांणी एकठांय केले आनी एक चुंबो तयार करून आख्या नोगरांत उचांबोळाय शिंपडायली. पावलूक आनी सिलासाक सोदूंक आनी उपरांत तांकां लोकां फुडें उबे करूंक म्हूण ते जेसोनाच्या घरा गेले. पूण ते तांकां थंय मेळूंक ना देखून जेसोनाक आनी थोड्या आमच्या भावांक नोगराच्या मुन्सुबीदाराशी हाडले आनी अशी बोबाट मारली. हे मनीस आख्खो संवसार उचांबोळायतात आनी आतां हांगासर पावल्यात. तांकां जेसोनान आपणागेर बिराड दिलां आनी जेजू म्हणलोलो आनीक एकलो राजा आसा म्हणून सोमराजाचे सगळे कायदे ते मोडतात. हीं उतरां आयकून लोक आनी नोगराचे मुन्सुबीदार चाळवले. पूण जेसोनाची आनी हेरांची जामीनकी घेतल्या उपरांत तांणी तांकां सोडलें. पावलू आनी सिलास बेरियांत. काळोख जातूच भावां भयण्यांनी पावलूक आनी सिलासाक रोखडेंच बेरियाक धाडले. थंय पावतूच ते जुदेवांच्या देवस्थानांत गेले. ह्या गांवचो जुदेव लोक थेसलोनिकेच्या जुदेवां परस अदीक उक्त्या मनाचो आसलो. तांणी संदेश व्हडे उत्सुकायेन आयकलो आनी तो खरो जाल्यार पळोवंक ती दर दिसा पवित्र पुस्तक बारकायेन तपासताली. तांचे मदल्या जायत्या जाणांनी भावार्थ धरलो आनी ग्रीक लोकांतल्या उंच कुळयेच्या बायलांनी आनी पुस्कळ दादल्यांनी तशेंच केलें. बेरियांतूय पावलो देवाचें उतर परगोडटा म्हूण थेसलोनिकेच्या जुदेवांक गमतोच लोकांक चाळोवंक आनी उचांबोळ करूंक ते थंय गेले. तेन्ना भावां भयणींनी रोखडोच पावलूक दर्याचे किनारेर धाडून दिलो. पूण सिलास आनी तिमोथ थंय पाटी रावले. पावलूक वाटेर राखूंक गेले तांणी ताका आथेन पर्यंत पावयलो आनी सिलासान आनी तिमोथान जाता तितले बेगीन आपणाशी येवचें म्हूण पावलूचो निरोप घेवन ते परत आयले. पावलू आथेनांत. पावलू आपूण आथेनांत तांची वाट पळोवन रावलो आनी हें शार कुडया देवांच्या मुर्त्यांनी भरलोलें पळोवन तो सगळोच कांटाळ्ळो. जुदेवा लागीं आनी देवाक भोसतोल्यां कडेन तो देवस्थानांत भासाभास करतालो आनी तशेंच चौकीर थंयच्यान येत्या वेत्यां कडेन वादविवाद करतालो. थोडे इपिक्युरी आनी इस्तोइकी तत्वज्ञानी ताचे लागीं उजोत करताले. कांय जाण अशें म्हणटाले, हो बडबड्यो कितें सांगूंक सोदता.
दुसरे कोण म्हणटाले तो एका पोरक्या देवा देवीचे जोडे पोरगोट करता दिसता, कारण पावलो जेजूचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो तांकां प्रचार करतालो. तांणी पावलूक धरून आरियोपागाचे महासभे फुडें व्हेलो आनी ताचे लागीं विचारलें, तूं नवे शिकवणेचो प्रचार करताय ती कसली ती आमकां सांगशी? तूं सांगताय तांतल्यो थोड्यो वस्तू आमकां आठव्योच लागतात, म्हणटोच आमी तांचो अर्थ कितें तो जाणो जावंक सोदता. सगळीं आतेनकारां आनी शारांत वस्तेक रावपी भायलो लोक नव्या नव्या कल्पनांची खबर सांगून वो आयकून आपलो वेळ सारतालो. पावलो आरियोपागाचे महाधर्मसभे फुडें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धर्म पाळपी मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना अनवळखी देवाक हो बरयल्लो नामलेख आसलेली एक वेदी हांवें देखली. बरें, तर तुमी वळखो नासतना भोसतात तोच देव हांव तुमकां परगोट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रचला तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो धोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना, न्हय म्हूण कित्याचीच आपणाक गरज आसा म्हूण मनशांची सेवा चाकरी तो घेना. उरफाटी सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशांतून सगळे मनशाकूळ ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तोखचें तें ताणें थारायलां आनी त्या त्या राष्ट्राच्या देशाक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सवें आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. अशेंच तुमचे मदल्या कांय कोव्यांनी सांगून दवरलां, आमी सगळीं खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशांचे कोलेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवान लक्ष घालूंक ना, पूण आतां सगळे कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगोट करता. कित्याक संवसाराची नितीवंतपणां नीत करूंक ताणें एक दीस थारायलां आनी एका मनशाक नितीदार नेमला, आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगळ्यांक दिल्या. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकना फुडें थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो आनी दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलो तांचे मदलो कडसरलो. तरी कांय जाणांनी ताका एकटोवन भावार्थ धरलो. हांचे मदें आसलो दियोनीस नांवाचो आरियोपागाचे महासभेचो एक वांगडी, दामारीस नांवाची एक बायल आनी तांचे बराबर आनीकूय दुसरी.